आयज एक खूब दुखद घटना जी गोंयभरान आयज हें जाल्ली आसा ती म्हणजे बाब रवी नायक जो गोंयचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर तसोच आदलो मुख्यमंत्री आसा तेंची आयज आमकां पळोवन खूब दूख दिसता कारण खुबशे जे काम त्यांच्या आदाराचेर गोंयभरान जालें आनी एक एडमिनिस्ट्रेशनाक लागून नोंद जावं बारीक समाजाच्या लोकांक हातभार लावपी असो एक नेतो असो एक लिडर जो आयज आमच्या मदीं ना आनी खुबशे कार्य तेणें केलें आनी ते कार्याक लागून आयज गोंयभरान खुबसो वाव ताका मेळटा। आमी पळयताले की बहुजन समाजाचे जितले प्रश्न आसात ते मांडपाचे जावं ते कशे फुडें व्हरपाचे ते कशें चालीक लावपाचे आनी लोकांक कसो न्याय मेळून दिवपाचे ह्या बाबतींत तेंचो खूब हातभार लागलेलो आसा। गोंयभरांतले लोक आनी देशभरांतले लोक आयज तांकां याद आठयता आनी खूब जे कार्य तेंच्यांनी केल्लें आसा पॉलिटिकल हितूनूय जावं समाजीक हितूनूय ते कार्य आमी फुडें व्हरपाक जाय। आमी तेंचे कडेन जेन्ना उलयताले तेन्ना एक खूब बरो एक्सपिरियन्स आमकां मेळटालो। खूब फावटी ते सांगताले की कशें आपणाच्या टायमार कशें आपणाक वाव दिल्लो कशीं कामां केल्लीं आनी कशें फुडें येयल्लें आनी तें तुमी व्हरपाक जाय। गोंया खातीर तेंचो हातभार जो लागलेलो आसा तो खूब यशस्वी रितीन आसतलो आनी सगळे गोंयकार तांकां बरे हितून मनान याद करतले। तेंची कुटुंबाक सगळ्यांक एक आमचो हार्टफेल्ट ऑफ सिंपथी तशेंच तांकां बरी शांती मेळची आनी अशें जे तेंचें काम आसा तें काम लोकांनी फुडें व्हरपाक आनी तेंच्या कुटुंबांनी फुडें व्हरपाचें। विनायक बहुजन समाजाचो एक लिडर आनी जेन्ना आमी फाटीं येयल्ले ताका मेळपाक पासून हांव आनी विरेश तेन्ना पासून ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 2-2.5 वरां बसले आमी तेच्या कडेन आनी ते 2-2.5 वरान तेणी आमकां इतले गजाली सांगले जे आमकां खबर नासले। म्हणजे रवी नायक जो आतां आमकां दिसता एसेंब्लीन आनी पयलीं तेजें जें कार्य आसा हें खूब भितर वास्ट डिफरन्स आसा जे खुबश्या जाणांक खबर ना। आमी सुद्दां शॉक जाले आयकून की कशें कूळ मुणकाराक लागून कसो ट्रेनीन बसून दिल्ली वचप कोर्टान वचप सुप्रीम कोर्टान वचप केसी फायट करप ताका लागून ती चळवळ करप वाड्या वाड्यार गांवांत मिटींगी घेवप लोकांक जागृताय करप कूळ मुणकारा बद्दल बहुजन समाजाच्या हक्काक लागून कसो झगडलाय सगळें आमकां खूब स्टोरी सांगले। मागीर तेणी एक बरी गजाल केल्या ती म्हटल्यार एग्रीकल्चर पॉलिसी जी आजून पर्यंत गोंय मुक्त जावन आजून पर्यंत खंयच्याच एग्रीकल्चर मिनिस्टरान करूंक ना ती पॉलिसी आयज रवी नायक सरान केली आनी इम्पॉर्टंट गजाल आसा की ती पॉलिसी त्याच्या हातीन जावपाची आसली कित्याक एग्रीकल्चर आनी शेती म्हटल्यार बहुजन समाजाचो एक कोणो आनी तो एक आधार आनी तो आधार प्रोटेक्ट करपाक लागून एक ही पॉलिसी तो आमकां फाटल्यान दवरून गेलो। सो तेचो उगडास आमकांच न्हू सगळ्या गोंयकारांक बहुजन समाजाक स्पेशली खूब येतलो खूब उरतलो आनी तेची ही हें आसा कमी आसा ही सगळ्यांक लागतली। तेणी हें पासून सांगलें जेन्ना आपली भुरगीं पणजे स्कुलाक कॉलेजीक वयचें पडटालें कितले पयस तांकां शिकपाक लागून आमी कॉलेजीची स्थापना केली कशी भुरगीं मागीर बहुजन समाजाची भुरगीं कशी शिकपाक लागली व्हडली जावपाक लागली। सो ताका कसो तो त्या हेचेर जेन्ना तेच्या चेहराचेर जे हें आसलें हॅपिनस आसलें तें पळोवनूच कळटालें। मागीर अशे खुबशे गजाली जाल्ले पूण एक बरो मनीस कित्याक आमी जेन्ना पॉलिटिकल जेन्ना आमचे डिफरन्सीस आसता बट जेन्ना आमी वचून तेजे कडेन मेळ्ळे बसले तेन्ना आमकां कळ्ळें की कितली एक ऑपॉर्च्युनिटी त्या मनशा कडेन आसली आनी पॉलिटिकल एक चाणक्यगिरी तेजे कडेन आसली जी खूब कमी गोंयांत पळोवपाक मेळटा। सो तांकां तेंच्या फॅमिलीक आमचे कॉन्डोलन्सीस आनी मेन म्हटल्यार एक भावपूर्ण श्रद्धांजली आनी तेंच्या आत्म्याक शांती। थँक्यू।